पोडोशे हाऊसिंग बोर्ड कॉलनी खातीर जमीन घेवन देवळाक वर्सा भितर पैसे फारीक करता म्हणून मुख्यमंत्र्यान उतर दिलां। जमीन घेवपाचें काम 2008 सुरू जाल्लें। जमनीचे रेटी वयल्यान प्रकरण कोर्टात गेल्लें। सप्टेंबर 2015 हायकोर्टान निकाल दिलो। आतां तरी देवळाचे पैसे दियात म्हूण राणेन विधानसभेत विशय काडलो। जमीन घेवपाची प्रक्रिया चालू आसा आनी हाऊसिंग बोर्डान सरकाराक प्रस्ताव दिला म्हूण पार्सेकारान जाप दिली। हाऊसिंग बोर्डा कडेन पयशे नाका कितें? लँड एक्विजिशन एट पोडोशे अंडर सर्वे नंबर 66,253 स्क्वेअर मीटर घेतल्या। अंडर प्रोसेस म्हणून सांगता। कसले कितली वर्सां अंडर प्रोसेस? लँड एक्विजिशन ऑफिसरान जो अवॉर्ड पास केल्लो तातूंत 50 रुपया दर घातलेलो पर मिटर। देवालय जे आसा ताणें एनहान्समेंटाक डिस्ट्रिक्ट कोर्टान गेले आनी आफ्टर इन्क्वायरी ऑफ द मॅटर 300 रुपयान हो दर ठरलो। ताच्या विरुद्ध गोवा हाऊसिंग बोर्ड ती चॅलेंज केली ऑर्डर आनी हायकोर्टान गेले आनी हायकोर्टान तो 275 कर म्हणून सांगलो। आता हायकोर्टान जी ऑर्डर दिल्या ती 2 सप्टेंबर 2015 बोर्डान फुडें चॅलेंज करप ना हे ठरयलें आनी गव्हर्मेंटाक एप्रुवलाक धाडलो। गव्हर्मेंटान ताका एप्रुवलय दिल्लो आसा। पैसे केन्ना दिता सांग म्हाका। हांव ह्याच वर्सान तांकां पैसे मेळटाले। पॅरा शिक्षकांच्या फुडाराकडेन सरकार खेळटा म्हूण शिक्षकांनी आंदोलन सुरू केलां। वेंचणुके पयलीं पर्रीकारान तांकां कोंत्रादा वयल्यान कायम करता म्हूण उतर दिल्लें। मात बीजेपीन उतर मोडलें म्हूण शिक्षक तिडकल्यात। 10 वर्सां जालीं सर्व शिक्षा अभियानात पॅरा शिक्षकांक सगळ्या कामाक वापरून घेतात, मात तांच्या फुडाराचें सरकाराक पडिल्लें ना। 31 मार्चाक तांचो कोंत्रात सोंपता। 5,000 आनी 7,000 आमी जीव तोडून भुरग्यांक आमी शिकयलां आनी 10व्या वर्सा गव्हर्मेंटान सरकारान आमचे व्हडलो अन्याय केला। तो म्हणल्यार आमच्या जाग्यार सरकारान नवी टिचरी इंग्लीश टिचरी रिक्रूट केल्या आनी आतां गव्हर्मेंटान इंग्लीश टिचरी रिक्रूट केल्या। हांव स्पेसिफिकली सांगता तांचे कडेन क्वॉलिफिकेशन ना। गव्हर्मेंटान तांकां सांगलें तांचें एसेन्शियल क्वॉलिफिकेशन BEd इन इंग्लीश आशिल्लें। ह्यो गव्हर्मेंटान इंग्लीश टिचरी हिंदीन कोंकणीन मराठीन BEd केल्ली टिचर्स रिक्रूट केल्यात। तांचे खातीर गव्हर्मेंट 5 वर्सांचो पिरियड दिता आनी तांकां कोर्स करून किंवा नवी BEd इंग्लिशीन BEd करपाक सवलत दिता। सेन्सस केलें, सगळीं कामां पारा टिचरींचे हेजे हस्ते करून घेतल्यात आनी मागीर यूज एंड थ्रो अशे तरेन आमकां पारा टिचरींक उडयल्लें आसा। आमकां पर्रीकार सरकारान येवचे पयलीं सत्तेर येवचे पयलीं आपल्याक CM करात, 1 वर्स भितर आपूण तुमचें काम निश्चित करतलो म्हणून उतर दिल्लें। आमी गेलीं सातत्यान 4 वर्सां ओगी रावन आमी 4 वर्सां काडली। आफ्टर 15 डेज आमची कॉन्ट्रॅक्ट काबार जाता। इतले मजगती क्रीडा आनी युवा वेव्हार कामगार संघाच्या सुमार 150 कामगारांनी आंदोलन सुरू केलां। कामावेल्यान काडून सरकारान अन्याय केला म्हूण तांणी निशेध केलो आनी 15 दिसाच्या निमतान आमकां ब्रेक दिल्लो आनी मागीर त्या उपरांत आमकां घेतले म्हूण सांगिल्लें, पूण तें आज पर्यंत पूर्ण जालें ना। त्या वर्सा ऑगस्टाच्या म्हयन्यांत हांगा माननीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर रमेश तवडकर मिनिस्टरान हांगा येवन आमकां फॉल्स प्रॉमिसीस दिल्ल्यो आनी ही आश्वासनां आज देखून शाती पावूंक ना। प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार। शिक्षण माध्यमाचेर सरकाराच्या U-टर्नाचेर सुमार 5 लाख मतदानां मेरेन वचून भारतीय भाषा सुरक्षा मंच जागृताय करतलो। आपल्याच मनशाक संस्कृतींतल्यान तोडपाचें कर्म BJP सरकार करता म्हूण पेडणेच्या मंचान सरकाराचेर टिका केली। आंदोलन चालू आसतना जशी परिस्थिती येतली त्या प्रमाण मंच निर्णय घेतलो म्हूण मंचाचो मुखेली रत्नाकर लेले पेडण्या विर्नडा सभेत उलयलो। आधीपासून ठरत असतात आंदोलन जन आंदोलन जे असतं ते जन आंदोलन टप्प्याटप्प्याने जशी जशी परिस्थिती निर्माण होईल त्या त्या परिस्थितीला योग्य असे निर्णय ते आंदोलन सुरू असताना घ्यावे लागतात। प्रत्येक गोष्ट मी गणिताप्रमाणे ठरत नसते। पहिल्यांदा आपण असं केलं की असं होईल, मग ते केलं की तसं होईल, असं आंदोलनाचं कधी असत नाही। आंदोलन एकदम जनमत पेट घेत असतं काही वेळेला। त्यामुळे आंदोलन करत असताना ज्या पद्धतीची परिस्थिती निर्माण होईल त्या परिस्थितीप्रमाणे आपण निर्णय घेऊ। 2 लाख घरांमध्ये असं काय प्रत्येक घरामध्ये 2-3 असे जर मतदार असतील असं समजा गृहीत धरलं तर 5 लाख मतदारांपर्यंत आपण पोहोचणार। 5 लाख मतदारांपर्यंत आपण प्रबोधन करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत की ज्याच्यामुळे मातृभाषेतून शिक्षणाचं महत्त्वही त्यांना कळेल आणि त्याचबरोबर त्याच्या विरोधात निर्णय घेतात। आपल्याच समाजाच्या लोकांना राष्ट्रीयत्वापासून दूर देण्यासाठी जे सहाय्यक बनत आहेत त्यांच्या लक्षात आणून द्यायला पाहिजे की जनमत काय आहे। इतल्याने खबराचित्रांगात सोंपता।
पळत रावात प्रुडंट. नमस्कार.